नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबर विस्तारान. टायगर सेन्ससान गोंयांत बोवाळ. वाघांचो आंकडो सरासरी वाडटा, मात गोंय धरून पश्चिम घाटांत वाघांक गळटी. 2018 981 आशिल्ले 2022 824 पावले. 157 वाघ गायब जाले. जबाबदार कोण? पर्यावरण एक्टिविस्ट म्हणटात लोकवस्ती आनी वाघांचो संघर्ष. मुख्यमंत्र्याक दुःख आनी खंत. राना मंत्री विश्वजीत म्हणटा फक्त वाघच न्ही, वाघाची फूड चेन खंय सांबाळपाक जाय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन काल मैसूरात टायगर सेन्सस डेटा रिलीज केलो. तातूंत पश्चिम घाट आनी गोंयांत वाघां खातीर असुरक्षीत अधिवास एक्सपोज जाला. वाघाचो आंकडो सरासरी वाडटा, मात गोंय धरून पश्चिम घाटार तो पडटा म्हूण रिपोर्टांत स्पश्ट. 2018 981 वाघ आशिल्ले ते 2022 824 पावले. 157 वाघ सोंपले. पर्यावरण एक्टिविस्टांचे बोट सरळ रानवटी जीव विभागाचेर. राना खाते जबाबदारीक फेल. म्हादय अभयारण्यान जवळ जवळ 5 वाघांची निगरूणरित्या हत्या जाली. हेचे वयल्यान स्पश्ट जाता की हांगा वाघाचे संरक्षण करपा खातीर जो वन्यजीव विभाग आसा तो जबाबदारीन जापसालदारकेन काम करिना, आणि हे काम करिनासल्या कारणानूच आयज वाघांची परिस्थिती जी आसा ती बिकट जाल्लेली आसा. नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीच्या सुचोवण्यांची दखल घेतिल्ली जाल्यार आज हो दीस येवचो नाशिल्लो. गोंयांत करंजळ जाल्यार ताच्या समोर कर्नाटकात आसा विरोंजळ. ते काळी वेग्र क्षेत्र. शेजारचे 80 दांडेली अभयारण्यांनी वाघाचो आंकडो वाडटा. कित्याक काय विचारल्यार ही जाप. त्या परिसरात जे रान खाते आसा हे रान खाते बऱ्या पद्धतीन काम करता आणि त्यांचे सरकार आसा ते आडमेळे निर्माण करिना. तातूंत सरकाराचो राना हक्क कायदो अतिक्रमणां दिसान दीस वाडत आसात. तो आता प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयाक बरोवपाचे तयारेत. देशाचे प्रधानमंत्री आसा तांकां एकंदर हांगासर म्हादय अभयारण्यान जी अराजकता निर्माण जाल्लेली आसा त्या संदर्भात हांव बरयतालो. कारण हांगासर कशें जाल्लें आसा की डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आसा, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आसात, पूण ज्या पद्दतीन तांकां काम करपाक स्वातंत्र्य मेळपाक जाय तें स्वातंत्र्य मेळ्ळेलें ना. आणि अतिक्रमणां जी आसा ही अतिक्रमणां इतली वाडत चल्लेली आसा की तेचेर अजिबात नियंत्रण ना. 2009 ते 2019 मजगती गोंयांत 5 वाघ मारल्यात. तांचे कांयच जाल्लें ना. मुख्यमंत्र्याक खंय खंत, तो दूख उक्तायता. 5 वाघ मेल्यात, ताचो खंय सेन्ससाचेर परिणाम जाला. फाटले इन्सिडंट ताका लागून म्हाकाय खंत दुख्ख आहा आनी रुटीन त्या खातीर बाकी जे कितें वाडपाक जाय म्हणून जे कितें करपाक जातली म्हणजे आमी तयारी आसा सरकाराची. राना मंत्र्याच्या मतदारसंघात अभयारण्यां दाट. फक्त वाघूच न्ही, तांची फूड चेनूय खंय सांबाळूंक जाय. फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लान जाय म्हूण मंत्री उलोवन दाखयता. If there is no food chain ते सारखे डेव्हलप जावंक ना जाल्यार तुजो वायल्ड लायफ त्या तरेन जावचें ना न्ही. आयज तुमी पळया, आयज सारखे जर परिस्थिती आशिल्ली वायल्ड लायफ सँच्युरीन, आयज बिबटे पॅन्थर गांवांत कित्याक शिरता? 1,40,000 स्क्वेअर मीटर जमनीचो हो पश्चिम घाट. एकूण 6 राज्यां, 12 टायगर रिझर्व्स, 20 राष्ट्रीय उद्यानां आनी 68 वन्यजीव अभयारण्यां. तातूंत वाघ मात सध्या 824. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. नेत्रावळी अभयारण्यात सोडिल्ल्या ब्लॅक पॅन्थराक ट्रॅक करून ताच्या कॉरिडॉराचो आवाठ पळोवपाची गरज आसा. टुरिझम अट्रॅक्शन करतले जाल्यार हें करचें पडटलें म्हूण राना मंत्री विश्वजीत राणे खोतोड्या 70 मेडिकल कॅम्पाक गेल्ले कडेन उलयलो. बोंडला वाघ हाडून करतले कितें काय म्हूण ताचो प्रस्न. अधिकाऱ्यांचें लक्ष नाशिल्ल्यान खंय गवे गांवांनी पावतात. कांय दिसां फाटीं बाळी धरिल्ल्या ब्लॅक पॅन्थराक नेत्रावळी सोडला. ताका ट्रॅक करपाची गरज आसा म्हूण राना मंत्री विश्वजीत खोतोड्या 70 मेडिकल कॅम्पाक गेल्ले कडेन उलयलो. आयज आमी वयता, आमी कर्नाटकान वयता, आमी फोटो काडपाक ब्लॅक पॅन्थराचे. ब्लॅक पॅन्थर गावलो आमकां बाली हांगा कोणाच्या गांवांत वयताना, आनी तो गांवांत वचून कुत्रे बित्रे सगळे उखलून व्हरतालो थंय. आनी मागीर ताका आतां पयर वचून नेत्रावळी आमी सोडला. आयज ताका आतां आमकां ट्रॅक करपाची गरज आसा. ट्रॅक करपाची गरजूच आसा कारण आमकां ह्या तरेचे ट्युरिझम आकर्शीत करपाक आमकां लक्ष दिवचें पडटा. तेजे कॉरिडॉर कसो आसता, तो खंयचे दिशेन भोंवता, खंय भोंवता, खंय तेजे ओवरऑल हे आसता इंटरॅक्शन चड जाता तेजे. पूण हे सगळे गोश्टी लक्षांत घेवन आमकां वेगळ्या तरेन लोकांची सेवा करपाची गरज आसा. बोंडला वाघ हाडून करतले कितें? ताकाच त्रास. ताका खंय जाय तसो थंय अधिवास ना.
फाल्यां कोणी सांगलें वाघ हाड आनी दवर बोंडला म्हणून हांव हाडूंक शकना. ते वाघ हाडून करतलो कितें? त्या वाघाक त्या तरेचे एन्क्लोजर जाय, ते सगळे गोष्टी फेसिलिटीज जाय, नाल्यार बेश्टे ताका हाडून हांगा आमकां एक त्रास ताका त्रास करपाची इच्छा ना. रानवटी गवे गांवांनी पावतात ते खंय फाटलीं 5-10 वर्सां जालीं अधिकाऱ्यांनी लक्षूच दिवंक नाशिल्ल्यान. आयज तुमी म्हणटा की गौ रेडे येता, गौ रेडे कित्याक येता? कित्याक कोण तरी ऑफिसरान गेले 5-10 वर्सां लक्ष घालूंक ना. जे खंय तांकां योग्य तरेचे खाद्य गावंक जाय ते थंय वचून झाडां लायल्या म्हणून ओपन स्पेस म्हणटा ते कांयच उरोंक ना. आयज सर्वे जर केल्यार हे सगळ्या गोष्टींक लक्ष घालचें पडटा की कशें कितें आमकां फुडें वचूंक जाय. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. वाडट्या कोविडाच्या फाटभुंयेर राष्ट्रीय पांवड्यार तशेंच GMC आनी दोनूय जिल्लो हॉस्पिटलांनी कोविड मॉक ड्रील. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान दिल्ले सगळे दिशानिर्देश पाळटात. गोंयांत भिवपा सारकी परिस्थिती ना. जिनोम सिक्वेन्सिंग प्रक्रियाय चल्ल्या. आदलो अणभव आसा परिस्थिती कंट्रोलांत. लोकांनी स्वता जावन खंय सादूर रावचे. मंत्री म्हणटा वेगळ्या गायडलायनीची गोंयांत गरज ना. आता जिनोम सिक्वेन्सिंग आमचं चालू ॲक्टिवेट करायचं चाललेलं आहे गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये आणि नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑलरेडी जिनोम सिक्वेन्सिंग आहे. त्यांनी सांगितलेलं आहे जिनोम सिक्वेन्सिंगवर भर द्या, म्हणजे रँडम सॅम्पल्स घेऊन त्यावर लक्ष ठेवायचं की बाबा व्हेरियंट कोणचा चालू आहे आणि व्हेरियंटमध्ये काय म्युटेशन होतो काय, म्हणजे प्रत्येक राज्यामध्ये आम्ही जर मॉनिटर केलं तर आम्ही योग्य तऱ्हेचं इन्फॉर्मेशन आम्ही केंद्राकडे पोहोचू शकतो. आज मॉकड्रिल केलं, काय अपडेट्स आहेत? काय नाही, आमचं सगळं बरं आहे. आज आम्हाला सांगितलं होतं ऑलरेडी मॉकड्रिल आमची झालेली आहे आणि आज आमच्याकडे सोयीसुविधा सगळ्या जागेवर ठेवल्या म्हणजे वी आर रेडी विथ एव्हरीथिंग. पण सध्याची परिस्थिती झाली पण गाईडलाईन्स वगैरे काही जारी गाईडलाईन्स दिलेत ऑलरेडी. गाईडलाईन्स आम्ही फॉलो करू. मास्क वापरा वगैरे असं काय कंपल्सरी काय सांगितलं? पण लोकांनी आपलं आता मी जर कोविड वॉर्डमध्ये गेलो तर मास्क घालायला पाहिजे. मला कोणी सांगायची गरज नाही. हे सगळ्या गोष्टी आम्हाला हे करायला पाहिजे. मॅक्झिमम आम्ही आमच्या लेवलवर लोकांना अनुभव आहे. लोकांनी स्वतः प्रिकॉशन घ्यायची गरज आहे. देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 5,878, ॲक्टिव्ह केशी 35,199, जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 12 जाण सोंपल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. BJP लोकसभेच्या प्रचाराचो नाल्ल फोडटा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाजी 16 एप्रिलाक फोंडें वाठारांत जाहीर सभा. उपरांत दक्षिण गोंयांत बसका. BJPची कोर कमिटी तयारेक लागली. सांखळी आनी फोंडें पालिका वेंचणुके विशीं बसकेत चर्चा. खासदार तेंडुलकर फोंडेचो, प्रदेश अध्यक्ष तानावडे सांखळेचो इन्चार्ज. होम मिनिस्टर सेंट्रलांतले अमित शहाजी ते गोंयान लोकसभा प्रवासाच्या निमित्तान येवपाचे आसात आणि त्यामुळे त्यांची जाहीर सभा आणि थंयचे प्रमुख कार्यकर्त्या बरोबर बैठक असे 2 कार्यक्रम करपाक ते 16 तारखेर येतले आणि आमी टेंटेटिव्ह फोंडा हांगासर जाहीर सभा घेवप अशें ठरयलां. फायनल एक्झॅक्ट हें जावना. 2-3 जागे आमी मोस्टली फर्मागुडी, पण फर्मागुडी प्लस शिरोडा बायपास अशे 2-3 जागे आमी पळयतात. आमची जे टीम आसा लोकसभा सांसद प्रवास म्हणून एक हें आसा दक्षिण गोंया भितर, त्या संदर्भात थंय वचून तेंच्या बरोबर मिटींग जातली. तांची कमिटी घेवन आमदार वगैरे सगळे आनी पार्टीची कोर टीम. राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर हे आमचे पार्टी म्हणून फोंडा म्युन्सिपालिटी भितर लक्ष दितले आणि सांखळी मतदारसंघाची जी म्युन्सिपालिटी आसा तेचेर हांव स्वता त्या म्युन्सिपालिटीच्या हातून पार्टी म्हणून लक्ष घालतलो. गोंयच्या BJPच्या फुडाऱ्यांक कर्नाटकांत विधानसभा वेंचणुकेची जबाबदारी दिल्या. राजकारण वेगळें आनी म्हादयचो इशू वेगळो. म्हादय कडेन कसलीच तडजोड ना, तानावडे उलयलो. भारतीय जनता पार्टी नॅशनल पार्टी आसा. एक राज्याची निवडणूक जेन्ना जाता तेन्ना दुसऱ्या राज्यातले कार्यकर्ते मदत करपाक वता. जेन्ना आमची निवडणूक आशिल्ली त्या वेळाचेर पूर्णपणे कर्नाटकाचे कार्यकर्ते हांगा आयिल्ले. त्यामुळे हें करतले म्हणजे आमी खंय तरी म्हादयचेर कॉम्प्रोमायज अजिबात करचे ना. अजुनूय हांव म्हणटा पूर्णपणे जे लिगल बॅटल झगडूंक जाय तें पूर्णपणे झगडटले. उत्तर गोंयचो राज्यमंत्री खासदार तळ्यात मळ्यात. पक्ष दिता ती जबाबदारी घेवपाची तयारी. आपूण इतली वर्सां जिखत आयला म्हूण भाऊ आपली केस पुटअप करता. तुम्ही असतले म्हजी तयारी आसा. बस आम्ही म्हणतो ना आम्ही डिसिप्लिन सोल्जर ऑफ द पार्टी. उद्या सांगितलं आणखी दुसरी जबाबदारी दिली किंवा नाही जबाबदारी दिली त्याच्यात फरक आम्हाला काही पडणार नाही. आणि ते पार्टी लिडरशिप पार्लमेंटरी रिपोर्ट ती समिती आहे ते ठरवतो. आम्ही मी सुद्धा म्हणू शकत नाही. नवीन जबाबदारी देतील की आहे ती कंटिन्यू करायला आता ते त्यांचं बघूया ना काय. नाही हे आत्ता प्रत्येकाला वाटतं. आता मी हां या नॉर्मली सिटिंग आलं ना आलं ना एक्झॅक्टली. आणि हे कंटिन्युअस आपण जिंकलो आहोत ना त्याचं प्रस्तुत
प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. दक्षिण गोंयचो लोकसभा सीट जिखूंक जाय तितली मतां आमचे कडेन आसात. गॅप आशिल्लो तो 8 आमदारां बरोबर आयिल्ल्या लोकां खातीर भल्ला. ज्येश्ठ मंत्री माविनाची हेड ऑन जाप. हे खेप दक्षिण गोंय जिखूंक आमी चड वावुरतात. नवे आयिल्ले कोणाचे तरी सिटाचेर बसतलेच हें खंय जावंकूच जाय. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर माविनाचें शिनार. आज तुमकां दिसता एज अ सिनियर मिनिस्टर इन द गव्हर्मेंट की रिशफल जावचें कॅबिनेट गरज आसा, पॉलिटिकली गरज आसा, कारण लोकसभेची इलेक्शन फक्त 1 वर्स पयस आहा. गरज आसा एकदा भितर सरले काय ते कोणाचे सिटार ते येवन बसतले सांगपा जायना न्हू. हो हे सीट आपल्या फावो अशें जातलेच. मातशें जावपा जाय, पॉलिटिकली जावपाकूय जाय. तुम्ही तर एक लोकसभा सीट जाचेर म्हाका दिसता केंद्राचें लक्ष भरपूर आसा, जाका लागून ही मिटींगय त्या दृश्टींतल्यान जाता अमित शहाजींची. ते म्हळ्यार दक्षिण गोंयचे. आनी एक दक्षिण गोंयच्या एक सिटाचेर प्रचंड फोकस आहा. द सीट्स दॅट बीजेपी हॅज आयडेंटिफायड अक्रॉस द नेशन which they did not win last time but they want to win this time. South Goa is one such seat. ह्या खेपेक तुमकां प्रॉस्पेक्ट्स कशे दिसतात साऊथ गोंया भितर आनी कित्या खातीर? आतां आमच्या गोंयान आमी दक्षिण गोंयान जिखूना, एक ल्हान मार्जिनान जिखूना. हे खेपे 100% आमी जिखता. पूण हे खेपे कितें वी डोंट बिलीव इन टेकिंग चान्सीस म्हणून एक्स्ट्रा काम करता. व्हेरी कम्फर्टेबल थिंग इन साऊथ. येस आनी शक्यच ना म्हूण कशें हांव सांगता. आतां तुमी सांगलां तशें मातशें रिवायंड करता. 8 जाण येयले म्हणटच ते 8य कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोकूय आमचे बरोबर येयले न्हू. व्हडले कॉन्फिडन्स म्हाका लोकांचेर आसा जे तेंचे बरोबर आमचे कडेन संपर्कान येयल्ले आसा आनी येयत आसा. ही संख्या कमी जावपाक. यू आर सेइंग दॅट्स अ सायजेबल एडिशन. दॅट इज अ सायजेबल एडिशन. हे जे -8,000 के ल्हान मायनस जाल्ले ते इमिडिएटली तो गॅप ऑलरेडी फिल अप जालो. बजेट व्यवस्थीत चालीक लावपाचे नजरेन रिव्ह्यू सुरू. मुख्यमंत्र्यान सगळ्या खात्यांच्या सचिवांची बसका घेतली. म्हयन्याच्या पयल्या सोमारा मुख्यमंत्री रिव्ह्यू घेतलो. निमाण्या सोमारा मुख्य सचिव रिव्ह्यू घेतलो. येणावळ वाडोवन सगळ्यो स्किमी लोकां मेरेन पावोवपाचेर फोकस. मुख्यमंत्री म्हणटा फाटल्या वर्सा येणावळ वाडल्या, रीण मर्यादीत दवरलां. बजट की हर एक अनाउंसमेंट किस तरह से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए वो देखनी चाहिए. समय मर्यादा थारावन बजेट चालीक लावपाचेर सरकाराचो फोकस. दर म्हयन्याक पयल्या सोमारा मुख्यमंत्री अंदूच्या बजेटाच्यो स्किमी धरून हेर गजालींचो नियाळ घेतलो. निमाण्या सोमारा मुख्य सचिव रिव्ह्यू घेतलो. सगळ्या खात्यांच्या सचिवा बरोबर सकाळी बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. दर म्हयन्याक पयल्या मंडे तांचो रिव्ह्यू घेतलो आणि दर महिन्याच्या शेवटच्या मंडे सेक्रेटरी त्यांचा रिव्ह्यू, CS त्यांचा रिव्ह्यू घेतलो. जेणे करून एव्हरी मंथ आमकां बजेटाचो स्टेटस खंय पर्यंत पावल्या, कितले पर्यंत पावल्या, सगळे म्हणजे नॉट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द बजेट म्हणटा आसतना नॉट ओन्ली द बजेटरी स्किम्स जाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पयली ह्यो आमच्या लक्षांत येतल्यो. आणि ताकाच लागून ही फावटी स्ट्रिक्टली बजेट इम्प्लिमेंटेशन इन म्हणजे फायनान्शियल पार्ट आणि रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव्हली कशे फुडें वचपाचे हे आमी ठरयलां. सरकारान फाटल्या वर्सा वेगवेगळ्यो स्किमी चालीक लायल्यात. फाटल्या वर्सा येणावळ 30% वाडल्या. येणावळ खात्यान 600 कोटींची मोख दवरिल्ली 900 कोटी जोडले. GST 25% वाडला. फाटले फावटीचे रेव्हेन्यू टार्गेट जी आसा पळय न्ही ही 30% म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इन द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट 600 कोटी आशिल्ले 900 कोटी रुपया आयले. GSTन 800 कोटी आशिल्ले आमी 1000 कोटीचेर पावले. तो सेम टार्गेट हे फावटी तांकां 25%, 35% कशे वाडटले. फॉर एक्झाम्पल म्हणून सांगता PWDत आमी 40% लोकांक ऑफ म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट उदक दिता, तरी सुद्दां रेव्हेन्यू आमी 40 कोटीन आनीक वाडयलो. 165 कोटींतल्यान 215 कोटीचेर आमी पावले. हो सेम टार्गेट तांकां रेव्हेन्यूच्या बाबतींत दिल्लो आसा. रेव्हेन्यू कलेक्शन करपाक लास्ट टाइम भशेन चड लोन कमी लोन जातले, ताज्या पेक्षा कमी जातले. ओनूचे लोन जे आसा म्हाका खात्री आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा फाटल्या वर्सा रीण मर्यादीत दवरूंक सरकाराक येस आयले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस. कुमारी वयीन चलयांक मासीक पाळी स्वच्छता स्किमी सकयल सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवणेच्या लिस्टांत गोंयचें नांव खंयच ना.
बायलां आनी भुरग्यां उदरगत मंत्रालय 10 ते 19 पिरायेच्या चलयां खातीर नितळसाणी विशीं जागृती जावची म्हूण ही स्कीम प्रमोट करता. 2019 ते डिसेंबर 2022 मजगतीं गोंयांत हे स्किमीचो एकूय लावार्थी ना. खासा रिपोर्ट. केंद्र सरकाराच्यो कितल्योश्योच स्किमी आसात, मात सगळ्योच स्किमी सरकार चालीक लायता अशें ना. बायलां आनी भुरग्यां उदरगत मंत्रालयाची 10 ते 19 वर्सां पिरायेच्या कुमारी विण चलयां खातीर मासीक पाळी स्वच्छता स्कीम आसा. हे स्किमीचेर सबसिडीचे रेटीन सॅनिटरी नॅपकिन्स दितात, मात गोंयांत ही स्कीम आसा काय ना अशें म्हणपाची परिस्थिती. केंद्रीय मंत्रालयाच्या डाटा प्रमाण गोंय ही येवजण चालीक लावपाचे वळेरेंत ना. 2019 ते डिसेंबर 2022 मजगती डाटा पळयल्यार गोंय सरकार सॅनिटरी स्किमीक सामको फेल. हेच स्किमीचो एक भाग म्हूण एनिमिया कंट्रोलाक केंद्र सरकार हायस्कुलाच्या कुमार वयीन भुरग्यांक सप्तकांत एकदां IFA गुळयो दिता. हे कार्यावळी सकयल खंय गोंयांत 1,31,164 IFA गुळयो दिल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. भुरग्यांची ॲडमिशनां, जॉब, GMCचे OPD मेरेन बरें आशिल्लें. आतां मडगांव पालिके भायर हावस टॅक्स भरपाकय बाटल्यो, बॅगो, जोतीं, टिनाची लायन. कांय जाणांच्या नांवान तर फॅनाचो रेगुलेटरय टॅक्साचे लायनीक. सकाळ सावन न्ही, कांय जाण आदले सांजे सावन अशे व्हर्च्युअल पद्दतीन लायनीक रावल्यात. मडगांव पालिके भायल्या व्हर्च्युअल लायनीचेर खासा रिपोर्ट. ही परिस्थिती मडगांव नगरपालिके भायली. कोणे उदकाच्यो बाटल्यो, कोणे बॅगां, कोणे पिशव्यो, रिते टीन, जाल्यार एकल्यान तर फॅनाचो रेगुलेटरूय दवरला. कित्याक लायन म्हणून विचारल्यार ही लायन खंय हावस टॅक्स भरूंक. लोक सकाळ सावन न्ही, काल सांजे सावन येवन लायन लायता. दरेकल्याची व्हर्च्युअल लायन. सामान सामग्री लायनीर, आपूण सुशेगाद कडेक. ह्यो बॉटल कोण दवरले म्हणजे लायनी सगळे पब्लीक एक एकल्यान बॉटल दवरला. आपणाक गेले नंबर फाटल्यान लोक थोडे 5 वरांचेर येयलो आहाय. काल नंबर 1 5 वरांचेर येयलो आहा. काल 5 सायन्सा तो येयला आनी हांव नंबर 3 आनी हेजे मुखार सगळे लोक आसा. नंबर 4 आतां ह्यो बॉटल दवरल्या त्यो लायनो फॉर हावस टॅक्स पेमेंट. आतां हे बॉटल सगळी आहा ती फॉर हावस टॅक्स. पालिकेचो सर्वर डावन म्हूण लोकांचो बोवाळ गेले कितले दिसूच जालो चल्ला, तातूंत आतां हाची भर. प्रुडंटा खातीर सावेव डायस. रेवेचे बेकायदेशीर धंदे बंद करूंक दीस रात नजर दवरूंक सांगल्या आसतना, गरज पडल्यार पुलीस स्टाफ नेमूंक सांगला आसतनाय असले धंदे कशे चलतात? हायकोर्टान DGPक उजरायलो. बेकायदेशीर रेंव काडटा त्या वाठारांनी थंयच्या ऑफिसरांचेर कितें डिपार्टमेंटल एक्शन घेतल्या वा घेवपाच्या आसात ती स्पश्ट करची म्हूण DGPक ऑर्डर. DGP is directed to file an affidavit as to what steps are being taken and what steps have been taken, how the sand mining has increased in some areas despite there was a 24 hours vigilance ordered, and if anybody is responsible or any lapse has occurred by any person, so all those have to be stated by an affidavit. Some sporadic incidents do occur, there is no doubt about it. 5 or 6 are reported and action is being taken, so therefore the court is inclined to stop it to an extent of 100%. NIO सर्वे रिपोर्टाच्या आधाराचेर शापोरा न्हंयत कायदेशीर रेंव काडूंक EC दिल्ली, मात NGTन स्टे केली म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगला. In fact, in respect of one stretch of river, there is already an EC that is obtained. But the very same people who are now saying that there is illegal sand mining going on, those people have gone to NGT and they are challenging those ECs also. And there is some interim order also that is made there. As a result of which that legal sand mining also doesn't happen. हायकोर्टान केस 18 एप्रिलाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.